Despacito, se lo despegaste luego despacito. Alzadito el bolso que la puso foto. Poco mucho colore mejor corto. Despacito. मुंबईच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजींतल्यान राज्यशास्त्राची एमेंतल्यान पदवी तिणें मेळयल्या. एक गावपी, गितां बरोवपी आदी. सोफिया कांतार ही आमचे भाशेंतली सिनेमा तिणें पळोवप्यांचे वेंगेत दवरल्यात. तेलुगू वेब सिरीज, कन्नड सिनेमा अशे 40 वयर आनी 7 भासांतले सिनेमा आपल्या सवंगांनी नेटयल्यात. दायची वर्ल्ड, यूट्यूब, मंगलोरियन सॉंग्सांनी तिची गितां प्रसारीत जायत असतात. हांव तांची रूच घेत आसतां. तियात्र अकादमीच्या आशिर्वादान आयज ती आमकां लायव्ह पळोवंक मेळटा. तर मानेस्त एस्तर नोरोनाबाई तुमचे सेवेक. मैडम, మీకోసరం మేము అందరూ కాసుకొని ఇనేదానికి ఉండారు. तुमकां तेलुगूंतल्यान इंग्लिश इन ट्रान्सलेशन. मॅडम, द पोडियम इज अवेटिंग. वी आर ऑल हियर्स. मोठ्या ताळ्यांनी आमी तिका येवकार दिवचो. म्हाका बरें लागता कित्याक हांव तेलुगू इंडस्ट्रीक वेता तेन्ना कोंकणी भास आजून साबार जाणां नेनात. कित्याक केन्ना वेता आनी उलयता तेन्ना इंग्लिशांत उलयता आनी हिंदींत उलयता. तर लोक आजून कोंकणी भाशेक चड लोक तेलुगू इंडस्ट्रींत जावं या सावथ इंडियन इंडस्ट्रींत आजून नको. मँगलोर म्हळ्यार पासून तुळू म्हणटात पण कोंकणी म्हणनात. सो केन्ना स्टेजीर येता तेन्ना म्हाका आतां पर्टिक्युलरली वळखतात की कोंकणी अम्माई వచ్చింది, कोंकणी अम्माई వచ్చింది. आनी केन्नाय म्हाका तेलुगू चॅनलार पासून कोंकणीन कांतारां म्हणूंक अवकाश दितात आनी हांव कोंकणींत उलयतां. कोंकणी कितें आसा तेन्ना हांव तो मेळिल्ले चान्स हांव केन्ना हांव कोंकणी उलयतां. सो पयले फावटी कोंकणी स्टेजीर तेलुगूय उलोवंक अटेम्प्ट जालें. सो आय एम हॅपी. कित्याक म्हाका केन्ना दिसता बॅरियर्स आसात ते आसूंक नजो. केन्ना कितले बॅरियर्स आमी उणे करता आनी कितले आमी लागीं येवंक पळयता तितलें बरें. सो केन्नाय आमी ब्रिज जावंक पळोवंक जाय, बॅरियर जावंक नजो. सो वेनेवर आय गो, खंयच्याय जाग्याक वयता, खंयच्याय इंडस्ट्रीक वयता, हांव केन्ना थंय ब्रिज बांदूंक पळयता, बॅरियर्स न्हय. सो आज आनीक ब्रिज हांवें पळयलो आनी म्हाका खूब संतोश भोगता. पयल्यान पयलें वेदीर हजर आसचे सर, मानाच्या सयऱ्यांक आनी हांगासर हजर आसल्या सर, तियात्र मोगींक, कोंकणी मोगींक म्हजो प्रणाम, नमस्कार. एक देव बरी सांज दिवं म्हूण मागता. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. गोंयान कोंकणी लोकान तियात्र मोगींनी आनी म्युजीक लवर्सांनी हांणी सगळ्यांनी केन्नाच म्हाका दाखयल्ल्या मोगाक आनी दिल्ल्या सपोर्टाक, दिल्ल्या बेसावांक, तुमच्या मागण्यांक लागून हांव आज हांगासर येवन पावल्या. आनी देखून केन्नाय म्हाका अवकाश मेळटा तेन्ना कोंकणींत जावं, गोंया येवचो अवकाश जावं या कोंकणी स्टेजीर कितेंय करूंक म्हाका अवकाश मेळटा तेन्ना केन्नाच हांव ना म्हणूंक पळयता की कितें तरी करून हांवें येवन पावोंकूच जाय म्हणून. जायत्या तेंपान हांव गोवा पावोंक नातली. वेगवेगळे म्हजी कामां आसलीं, दुसरी कमिटमेंट्स आसलीं जाल्ल्यान गोंया येवंक म्हाका जाय नातलें. देखून हो एक अवकाश म्हाका आयिल्लो तेन्ना हांगासर म्हाका इन्वायट केला तेन्ना आय मेड शुअर इट वॉज अ व्हेरी गुड ऑपॉर्च्युनिटी टू कम आनी आय मेड शुअर दॅट आय मेड इट अँड आय एम हॅपी टू बी हियर टुडे. And to see young achievers, congratulations. And I'm sure, तांची कांतारां म्हाका इतली बरी लागली, तांचे ताळे इतले बरे लागले. And I'm sure there are so many more out there. तेगांच केन्ना विनर केन्ना कितें जाता, केन्ना एकल्यानच विन जायचें पडटा, एकल्याचेंच नांव सांगचें पडटा. बट दॅट डजंट मीन द अदर्स आर नॉट गुड. इट वॉज जस्ट लायक आयच्या ह्या दिसा ह्या तेगांक मात मान मेळटा. पूण मान हर एकल्याक फावो. जो कोण एवरी डे एवरी मॉर्निंग उठता आनी प्रॅक्टीस करता आनी बेटर जावचे प्रयत्न करता आनी चड शिकचे प्रयत्न करता. एवरी वन इज ताका सगळ्यांक मान फावो आनी हर एकलोसो एक दीस येतलो. देर वील बी अ डे वेन एवरीबडी वील बी फेलिसिटेटेड, एवरीबडी वील हॅव देअर डे ऑफ सेलिब्रेशन. बट टुडे is belonging to all three of you and I'm congratulating you, wishing you all the very best. May this be a beginning, not the end of something. Because always in the field of fine arts, when we believe we know it all or when we think we have made it is when we put a full stop to ourselves. So rather केन्ना एक मान मेळटा तेन्ना संतोष पावोंक जाय. पूण ताच्या सांगाताच एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कशी घेवंक जाय की ओके दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी. पीपल आर लुकिंग अप टू अस, पीपल सी अ होप इन अस, मीन्स वी हॅव टू गेट मोर बेटर अँड डू ग्रेटर थिंग्स टुमॉरो दॅन वी डीड येस्टरडे. सो तुमकांच न्ही आसता, तुमच्या एजीच्या, तुमच्या एज ग्रुपाच्यान आतां तियात्रांत त्या कोंकणी पालकार वावरच्या हर एकल्या हांव हें सांगूंक आशेतां. तियात्र एक व्हेरी युनीक फॉर्म ऑफ आर्ट. हे म्हजें ओपिनियन. कित्याक म्युजीक आसा, एक्टींग आसा
singing aside, of course, even I like singing, I like acting, but theatre in itself, Konkani theatre is a very unique form of art, which I have not seen elsewhere. हांव केन्ना दुसऱ्या कडेन वता तियात्रांत हांवें पार्ट घेतलो तेन्ना सगळीं म्हणटलीं यू आर डुईंग समथींग इन गोवा, वॉट इज इट तांकां तें तियात्र म्हणचे ते टर्म कळनातलो. देन आई यूज्ड टू से इट इज अ थिएटर, इट्स अ कोंकणी थिएटर. अच्छा ड्रामा है तो नहीं, it's not drama, it is also drama, but it has so many other factors, all 24 crafts. It is like a running film. So film asate is one thing, drama is one thing, but theatre is like a live film, because this is how I describe it to people, ki त्या तांतू म्युझिक आसा, तांतू पर्दे चेंजिंग आसा, तांतू म्हणजे सगळे आर्ट डिपार्टमेंट. सो फिल्मांत आमी म्हणटा तेन्ना आर्ट डिपार्टमेंट आसा, म्युझिक डिपार्टमेंट, सिंगर्स आसा, पर्दे वट्टेले आसा, सो प्रोडक्शन आसा. सो इट्स ऑलमोस्ट आय थिंक द मोस्ट अर्लियस्ट फॉर्म ऑफ सिनेमा वॉज थिएटर. And so, when we see Regina बायचें पळयता तेन्ना एशियांतूच आमी फर्स्ट टायम कोंकणी स्त्री मुखार आयली टू बी ऑन स्टेज. सो सच अ फॉरवर्ड थिंकींग कम्युनिटी, सच अ फॉरवर्ड कितें म्हणटात टेक्नॉलॉजी जावन दी, या चिंतप जावन दी, या आमचे प्रयत्न जावन दी, केन्ना आमी एज कोंकणी कम्युनिटी वी हॅव बीन फॉरवर्ड थिंकींग. इवन इन टर्म्स ऑफ हॅविंग अ प्रिंटींग प्रेस, आय थिंक कोंकणी लँग्वेज वॉज द फर्स्ट लँग्वेज टू बी प्रिंटेड. सो वी हॅव बीन अ फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव्ह कम्युनिटी. And over a period of time today, I think it is less acknowledged. आता आम्ही किती इथं लहान हॉलान बसून आम्ही सेलिब्रेट करता, but I think our community and the achievements and the progressiveness of our ancestors has to go much louder and much more forward for the future generations to celebrate. कितें आमी सेलिब्रेट करूंक जाय. आमी चिंता दिसान दीस नव्यो नव्यो संगती येतात तेन्ना पोरण्यो संगत्यो ल्हान दिसूंक सुरू जातात आमकां, पण एक्चुअली तेन्ना तांणी ती स्टेप्स घेवंक नातली जाल्यार आज आमी हे स्टेप घेवंक शकती ना, आनी मुखार घेवचे स्टेप्स पासून आमकां घेवंक जायना. कशें आमी ट्रियाक म्हणटा की एक ट्री will only grow higher the more deeper it grows. So only when the roots grow deeper, a tree is able to grow stronger and taller. So we cannot go forward and think of progress and growing higher unless we are going deeper with our roots as well. We cannot just ignore the roots and only look at the sky and say, I want to go higher. So if we are really looking forward to go higher, I think we should also focus on going deeper and not let go of our roots. Which is why I am here. म्हाका तियात्र सपोर्ट करूंक चड खुशालकाय, कित्याक तियात्र उरोंक जाय. कितेंय जावं, कितेंय फिल्मां येवंक आसूं पुरो, म्युजिकल शो जावंक आसूं पुरो, आनी कितेंय रिल्स करता, यूट्यूब करता, सगळें आसूं, पण तियात्री आसूंक जाय. आनी तियात्री विथ द टायम इवॉल्व जावंक जाय. आनी ही आमची हेरिटेज आसा ती, आमची कल्चर आसा ती अशीच उरोवन बॅरियर्स क्रॉस करून वचूंक जाय. मँगलोर या गोवा या ओन्ली इन गोवा और ओन्ली इन UK न्ही आसता, खंय खंय कोंकणी लोक आसा, जावं बँगलोर आसा, हर एक टुडे कोंकणी पीपल आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो वेर एवर दे आर, वी शुड बी एबल टू टेक आर theatre there, make it more vast and then make it more big rather than keep it very local. Theatre is not a local form of art. Theatre also can become global. Theatre also can become international, provided we look at it that way. आमी तिका पळोवची नदर, आमी तियात्राक पळोवची नदर चेंज केल्यार लोकांनी तियात्राक पळोवची नदर चेंज जातली, लोकांनी तियात्रिस्तांक पळोवची नदर चेंज जातली. पण ताका पयलें आमी आमकां पळोवची नदर बदलूंक जाय. आमी तियात्रिस्तांक पळोवची नदर, तियात्रिस्तांनी तियात्राक पळोवची नदर. द पर्स्पेक्टिव्ह हॅज टू चेंज, and when we change that perspective, the world will change their perspective towards us. And with this, I think रेजिना बाईन जे सुरू केलें तितल्या वर्सां आदीं आनी ताच्या मागीर जायत्या जनरेशनांनी जितें केलें तें आमकां इन्स्पायर जावंक पावलें. टुडे इफ दे आर ऑन स्टेज, इट मीन्स दॅट दे हॅव सीन समवन हू हॅज इन्स्पायर्ड देम, विच मेड देम ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ थियाट्रिस्ट. त्या ड्रिमाक लागून ती आज तियात्रिस्ट जावंक पावली, आनी आज थंय कांतारान म्हणटात ती की हांव मुखार वचून आनी तियात्रिस्ट जावंक सोदता म्हणून. So that becomes a responsibility on this generation, that we become idols and we become strong enough or good enough for the next generation to get inspired looking at us. Our work, our behavior, our professionalism, our everything has to be good enough की आमकां पळोवन आमचे नेक्स्ट जनरेशन म्हणूंक जाय की ती आमकां पळोवन इन्स्पायर जातात, आमकां पळोवन ती सपन्यांक लागतात. वी शूड बी एबल टू क्रिएट दॅट ड्रीम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन सो दॅट दे ड्रीम ऑफ speaking in Konkani. Like speaking in Konkani should not be something to look down upon. Speaking in Konkani should be something to be dreamt about. The future generations should long to know Konkani, should dream to speak in Konkani, should dream of being on Konkani stage. तसले कितें म्हणटात एक एटमॉस्फियर, तशें एक आयडियल कोंकणी स्टेज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आमी क्रिएट करूंक जाय म्हणली म्हजी आशा. आनी त्याच आशेक लागून हांव हांगासर आयल्या तुमकां सगळ्यांक तुमच्या सगळ्या सांगत हें शेअर करूंक. आय होप दॅट
जे रेजिना बायन स्टार्ट केल्या ती जर्नी जी आमकां इन्स्पायर जावंक पावली आमच्या जर्नीतून आनी हेर कितले लायफ इन्स्पायर जावन आनीक आमची कोंकणी मुखार चडीत वचूंक जाय तियात्रीच चडीत वचूंक जाय तियात्राचें नांव आनी मुखार वचूंक जाय तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा ही अशेंच मुखार वचूंक जाय विथ वेरी एबल लिडरशीप सो आय कंग्रॅच्युलेट ऑल ऑफ यू and I wish all of you all the very best and all the theatrists, all the Konkani artists working in all the different fields, be it music or acting, wishing you all the very best. Thank you for having me here.